हांव ब्रदर सोकोरो तुमकां सगल्यांक ह्या म्हज्या चॅनलान येवकार दिता आनी तुमकां सगल्यांक जेजूच्या पवित्र उपकाराच्या भावार्थ्यांक आनी सगल्यांक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या म्हज्या भावा भयणींक हांव जेजूच्या पवित्र उपकाराची परब आवडेता. A happy feast of holy face of Jesus. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र उपकाराचो परजोळ तुमचेर परजोळून दी. पवित्र उपकारान आसलेलो जेजू तुमकां चलोवंक, तुमकां जाणवाय दिवंक, तुमकां भावार्थान गोट करूंक आनी तुमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तुमी सगळीं ताच्या पावलांनी चलूं म्हणजे ताच्या वाटांनी चलूं. आयज आमी सगळीं जेजूच्या पवित्र उपकाराची भावार्थी जेजूच्या पवित्र उपकाराची परब समोरुंकता. आमची कातोलीक पवित्र सभा ही परब समोरुंक आमची कातोलीक सभा ही परब करिना. कित्याक ही परब आमच्या लिटर्जिकल कॅलेंडरार ना देखून आमची पवित्र सभा ही परब हे फेस्त करिना. जेजून ही परब समोरुंक एक माद्रीक भयणीक सिस्टर मेरी ऑफ सेंट पीटर हाका दिश्टी पडोवन सांगली 9 दीस नोवेना करून ही परब आमी समोरुंक जाय ऑन श्राव ट्यूजडे बिफोर एश वेनसडे. शिंकीचो बुधवार येता माथ्यार गोबो लायता तो एश वेनसडे, ताच्या पयलीं जो मंगळार येता त्या मंगळाराक आमी ही परब करूंक जाय. आनी हे देवस्थान पाप साहेब लियो 13व्यान करूंक मान्यताय दिल्ली. जेजू ही नोवेना आनी ही परब करूंक आश येता आनी करूंक फरमायता. हांव खेरीत भाशेन पाप साहेबा लियो 14व्या खातीर मागता. जिव्या देवाचो पवित्र आत्मो ताचेर देवूंक, जाणवायचो आत्मो ताचेर देवूंक आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरोन आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताणें ही नोवेना आनी ही परब कातोलीक पवित्र सभेक दिवंक आनी लिटर्जिक कॅलेंडरार ही नोवेना आनी ही परब ऑफिशियली दिवंक मागता. सगळ्या आमच्या पातकां आनी पातक्याच्या फारीकपणा खातीर आनी तशेंच आख्ख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर कातोलीक पवित्र सभेच्या जैता खातीर ही परब दिवंक पावसाहेबाक दिवंक मागता. जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी देव पाप साहेबाचे मन आनी काळीज उक्तें करूं आनी आख्खे पवित्र सभेक हे देवस्थान आनी हे नोवेन ना वरवीं ही परब दिवंक. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान जायते फावटी म्हाका सांगला की हें जावन आसा देवस्थान ताच्या पवित्र उपकाराचें देवस्थान जावन आसा स्वर्गाचें निमणें देवस्थान. हांव आमचे कातोलीक पवित्र सभेक आनी तशेंच आख्ख्या संवसाराक दिता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान जायते फावटी म्हाका सांगला की हें देवस्थान ताच्या पवित्र उपकाराचें देवस्थान जावन आसा स्वर्गीचें निमणें देवस्थान हेवनली डिवायन रेमेडी. हांव आमचे पवित्र कातोलीक सभेक आनी तशेंच आख्ख्या संवसाराक दिता. आमचे आत्मे साल्वार जावं सोम्या जेजून जायते म्हाका दाखयला आमच्या पाप साहेबा लियो 14व्या विशीं आनी तशेंच आमचे कातोलीक पवित्र सभे विशीं आनी जुदेवा विशीं मुस्लिमा विशीं आनी जी आमी क्रिस्तांव आनी जी आमची क्रिस्तांव भाव भयणींची जायतीं डिनोमिनेशनां आसात तांचे विशीं हांव तुमचो भाव सोकोरो तुमचे कडेन खेरीत भाशेन मागता. भोव करून जेजूच्या उपकाराचें देवस्थान करतात तांचे लागीं सगल्या लागीं जी देवान विचून काडल्यात तांचे लागीं मागात पाप साहेब लियो 14व्या खातीर आमचे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आनी तशेंच आख्ख्या संवसारा खातीर. प्लीज 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 pray fervently
Pray unceasingly. खतखत्यान मागात, थांबून नासतना मागात आणि भेटोयात. आमच्या स्वर्गीच्या बापाक भेटोयात. आमच्या बाप साहेबाक भेटोवन दियात लिओ 14व्याक आणि आमचे कातोलीक पवित्र सभेक आणि ह्या जेजूच्या पवित्र रूपकाराक भेटोवन दियात, जाचे वरवीं बापाचो राग थंड जावंक पावतलो. बापाचो राग थंड जातलो आणि ह्या देवस्तावा वरवीं आणि जेजूच्या रूपकारा वरवीं जो बापाचो राग पेटलेलो आसा तो थोंडावंक आणि जी खास मनशा कुळाचेर धाडचो आसा ती धाडिना जावं. जोवाच्या शुभ वर्तमानान जेजून स्पश्टपणी सांगला, हांवें स्वर 14:11 हांव बापा सोबे आसा आणि बाप म्हजे सोबे आसा. तशेंच त्या जोवाच्या शुभ वर्तमानान हांवें स्वर 10:30 हांव आणि बाप एक. जेजून सांगला, हांव बापा सोबे आसा आणि बाप म्हजे सोबे आसा. बाप आणि हांव एक. तर बाप आणि पूत तर एक. बाप आमचे मागणे आयकतलो आणि आमचे मागणे निर्फळ वेचेना, कित्याक आमी ताच्या पवित्र रूपकाराक आमी भेटयला आमच्या पवित्र सभेक आणि आमच्या बाप साहेब लिओ 14व्याक. स्वर्गीचो बाप आमचे मागणे आयकतलोच. बाप आणि पूत एक. जेजू बापा सोबे आसा आणि बाप ताचे सोबे आसा आणि बाप आपल्या एकट्याच अपुरबायेच्या पुताचो मोग करता. ताच्या पुताच्या रूपकाराच्या मोगान लासता ताचे काळीज. होय, जेजूच्या रूपकाराच्या मोगान लासता बापाचे काळीज. तर आमी जेजूच्या पवित्र रूपकाराक भेटयता. तर आमी जेजूच्या पवित्र रूपकाराक भेटयता ते बापाच्या रूपकाराक भेटयता. कित्याक जेजूचो रूपकार जावन आसा बापाचो रूपकार आणि बाप आपल्याच रूपकारा वरवीं मागलोली खंयचीच मागणी निर्फळ वचूंक दिवचो ना. जेजूचो रूपकार जावन आसा बापाचो रूपकार आणि बाप आपल्याच रूपकारा वरवीं मागलोली खंयचीय मागणी निर्फळ वचूंक दिवचो ना. आणि जेजून म्हाकाय सांगला, तुझे खंय मागणे केन्नाच निर्फळ वेचेना. हांवें तुमकां जाय तें सांगचें आसा जें जेजून आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं म्हाका दाखयलां आनी जाय तें सांगलां, पूण म्हजो वेळ आजून पावूंक ना तें तुमकां सांगूंक. जेजू जेन्ना म्हाका सांगूंक लायता तेन्ना हांव सांगतलो. हांव जेजूच्या उतराक रावता, वताच्या वेळाक रावता. 2027, 2028, 2029 ह्या वर्सांक हांव सगळें सांगतलो. कितें आमच्या बाप साहेबाक, आमचे कातोलीक पवित्र सभेक आनी आख्या मनशा कुळाक कितें घडटलें तें हांव तुमकां सांगतलो. कितें घडचें आसा तें हांव तुमकां सांगतलो, उक्तें करून सांगतलो. ह्या दीस फुडेंच म्हाका दाखयलां तें. तर हांव तुमचे लागीं मागता, खतखत्यान मागणें करात, थांबून नासतना मागणें करात. आमच्या बाप साहेब लिओ 14व्या खातीर मागणें करात आनी आमचे कातोलीक पवित्र सभे खातीर मागणें करात. आमचे कातोलीक पवित्र सभेक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी बाप साहेबाक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी हें देवस्थान ताणें आमकां दिवंक, आख्या पवित्र सभेक दिवंक. आनी ह्या देवस्थान वरवीं आमची कातोलीक पवित्र सभा जैतिवंत जातली आनी ह्या देवस्थान वरवीं ही देवसाराची सैतानाची पदवी चलता आमचेर आनी ह्या संवसाराचेर तशेंच कातोलीक पवित्र सभेचेरूय चलता ती उणी जातली. तर हांव तुमचे लागीं मागता, खतखत्यान मागणें करात, थांबून नासतना मागणें करात. आमच्या बाप साहेबा लिओ 14व्या खातीर आनी आमचे पवित्र कातोलीक पवित्र सभे खातीर जे वायट जे नश्ट आमचेर येवचे आसा, तो बापाचो राग क्रोध पेटलेलो आसा आनी ते आमचे नश्ट धाडचे आसा ते धाडिना जावंक आमी मागणें करुया. जेजूच्या पवित्र उपकाराक आमी भेटोवन दिवया.
सगळ्यांक आमकां एक एकल्याक भेटून दिवया, जे वरवीं हे संवसाराची पदवी चलता ती काबार जावंक, नपयत जावंक, ती उणी जावंक हे देवस्थान वरवीं. आनी खेरीत भाशेन हे देवस्थान जेजून आमकां दिलां, खेरीत भाशेन हे देवस्थान आमकां दिलां. निमण्या काळार हे आमी करूंक आनी आमचे आत्मे साल्वार करूंक आनी आमची सभा, कातोलीक सभा आमी राखूंक, सांबाळूंक आनी एक एक मनशाचो आत्मो साल्वार जावंक. कित्याक देवस्थानाची सैतानाची असली येवजण आसा, असले ट्रॅप आमकां मारलेले आसा, त्या ट्रॅपान आमी सगळीं फसलेलीं आसा. देखून मागुया हे देवस्थान आमी जेजूच्या पवित्र उपकार देवस्थान होली फेस जीसस डेवोशन हे देवस्थान आसा ते आमी आपणावया, ते मानून घेवया आनी एक एकले आमच्या जिवितान आमी करूया. जेजूच्या पवित्र उपकारा हांव तुजी भोजवण करता. जेजूच्या पवित्र उपकारा हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुजी भोजवण करता, हांव तुका वाखाणटा, हांव तुजी स्तुती गायता, हांव तुजो मोग करता. जेजू तुजो पवित्र उपकार आमकां दाखय आनी आमी सगळीं साल्वार जातोली. जेजू तुजो पवित्र उपकार आमकां दाखय आनी आमी सगळीं साल्वार जातोली. जेजू तुजो पवित्र उपकार आमकां दाखय आनी आमी सगळीं साल्वार जातोली. ही म्हजी थोडीशीं उतरां आयकली आनी हो व्हिडिओ पळयलो देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्गीचो देव बाप आनी ताचो पूत आमचो सर्वंडा जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक राखूं आनी सांबाळूं आनीक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर बेसांव घालूं. आमेन. आनी आनीक एक पावट तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र उपकाराची खुशाल बरीत परब आवडेता. हॅपी feast of holy face of Jesus.